आम्ही आमचे निमंत्रक श्रीमती शशिकलाताई काकोडकर हांच्या नेतृत्वाखाल मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांची भेट घेवन शिष्टमंडळान तांकां 2 स्वतंत्र निवेदनां दिल्लीं, मागणी पत्रकां दिल्लीं। एक आशिल्लें ग्रँट बंद करा म्हणून आनी दुसरें जें आशिल्लें त्यो ज्यो काही सवलती सरकारान दिल्ल्यो त्यो बेगिनात बेगीन पूर्ण करच्यो अशें म्हणून ताका डेडलायन दिल्ली। लास्ट अंतिम मुदत जी आसा ही 2 ऑक्टोबर अशी दिल्ली। ती 2 ऑक्टोबर ही मुदत सोंपली आता, पण सरकारान आज मेरेन ह्या मागण्यांची दखल घेतली ना। इतलेंच न्हय तर 31 जुलैक फोर्स संघटनेन गोंयान संपूर्ण रहदारी आणि नागरिकांक 3 वरां वेठीक धरून कायद्याचें उल्लंघन करून 17 कडांनी महामार्ग आडयल्लो। कायदो भंग करपी ह्या सगळ्यांचेर खटले दाखल करचे सरकारान अशी मागणी त्या वेळाचेर बाबा सुमन केल्ली। ह्या संदर्भांतूय सरकारची निष्क्रियता जी आसा ही खेदजनक आसा। म्हणजे कोणें कितें करचें आनी सरकार तांच्या विरुद्ध फोर्सान कितेंय करचें, डायसिसन सोसायटीन कसल्याय प्रकारचो पुकारो करचो आनी ताजेर एक्शन कांय घेवचें न्ही अशी स्थिती ही आयिल्ली आसा। ताजो निषेध म्हणून ह्या हाजो सरकारच्या ह्या निष्क्रियतेचेर एक प्रतिक्रिया व्यक्त करपाक रिएक्शन म्हणून बेरेस्तार 8 तारखेक ह्या ऑक्टोबरान दनपारां 3 ते 6 ह्या दरम्यान 3 वरांचो लाक्षणीक धरणा असो कार्यक्रम जो आसा इनिशियली वो आखिल्लो आसा। तो फेरीबोट धक्क्या कडेन जातलो पणजे। नोव्हेंबर म्हयन्यान सगळे आमदार जे आसात तांच्या घरां कडेन व्यक्तिगत भेट, घरा ऑफिसान न्हय आनी खंय न्हय, घराच येतले अशें सांगून तांच्या मतदारसंघातले समितीचे मेंबर्स आणि केंद्रीय मेंबर थोडे तांच्या बरोबर असो एक मिश्र ग्रूप जो आसा तो तांच्या घरा कडेन वतलो। आणि ह्या हातूंतल्यान आमच्या लक्षान आयलें बऱ्याच जाणांक खबरूच ना कितें चल्लां तें, कितें जालां, मॅटर कितें आसा, खंय सगळें हें आसा हें कांय जाणांक खबर ना अशें दिसता। तर आमची ड्युटी अशी की तांकां सगळें खबर आसचें ताजे परिणाम कितें जातले, गव्हर्मेंटान केलां तें केदो मोठो घोड चूक करून सरकार बसला ज्याच्या खातीर कोणूच समाधानी ना अशें सगळें जें आसा आनी ताजे घातक परिणाम कितें जातले हे व्यक्तिगत आमी उलोवपाक जाय अशें आमकां दिसता। ताजे मुळे नोव्हेंबरान हें सगळें जें आसा हो सगळो रावंड आमी सगळ्यांचो पूर्ण करतले।